Gaina to Act A16. Paular Paul Marun Vatu Soluya Deva Darshan Kyung Chiru Salyakya Paular Paul Marun Vatu Soluya Deva Darshan Kyung Jerusalem, Jerusalem, Deva vostice, tocatami tui meruk vos place. Jerusalem, Deva vostice, tocatami tui meruk vos place. Paular Paul Maru, Vatu Soluya, Deva Darshan Gyam, Jerusalakya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं हाचे मीस आमी Helena Melo iच्या आत्म्यापासून भेटयता देवान तिका सासलेक सुख फावो करूंक मागुया. तेच बरोबर शॅरोल डिमेलो आपलो जल्माचो दीस पाळटा ताचेरूय देवाची कृपा आमी मागुया. आनीकूय हेर दुसरी तुमची बाबा भयणां आपल्या जल्माचो दीस पाळटात ती आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस मनयता ती तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. जेजू म्हणटा आमी प्रितमेचें मीठ आमी संवसाराचो उजवाड. मीठ आनी उजवाड ह्यो दोनूय वस्तू उगडास करून कशे भाशेन आमी त्याच जेजूचो उजवाड घेवंक आनी दुसऱ्यांक हो उजवाड जावंक तोच जेजू आमकां उगडास करता. आयज जायत्या आयज संवसारांत आमी पळय जाल्यार कितलेंच दूख आसा. आमच्या आसण्यान तें कुशलकायेन बदलूंक आयज संवसारांत कितल्याच जाणांक आदार जाय पडटा. आमच्या आसण्यान जेजूच्या नांवान आमी दुसऱ्यांक पावूंक असलें मोन आनी काळीज आमकां मागुया. आनी आमच्यो चुकी ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसाणें मागुया. हांव पातकी सर्पदेगा देवाक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान शिकून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें करून हांवें जायतीं प्रार्थना केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पसत भाग्यां सदांच सांगपाक लागली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदिदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो वाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें. ऊठ आनी सिडोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक
तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिडोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोडो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोनांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोडो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्यांव. एलिजान म्हणलें, भियो नाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वी सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोनांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. ती, तो आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोनांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बोटलेंतलें तेल सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां ते वेळार म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. आकांताक सांग तूं म्हाका सोडयताय. काकलूट कर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना परेन मनशानो तुमची काळजां दारून उरतलें? केन्ना पर्यान पोलक्या वस्तूचो तुमी मोग करीत रावतल्यान आनी लोकटां फाटल्यान धांवतल्यां? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हें मात जाणा जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विस्मितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरात, पातळ करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरमोळ म्हजेर फांकय सर्वेस्परा. गंवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कळशे इनाग्रीन भरलोले आसात, पूण ताच्या ओन व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हज्या काळजान. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पळसूं दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी पृथ्वीचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारो ना.
तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोवन उरोना. पांय लिपोनाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परसोडचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, मीठ आनी उजवाड ह्यो दोनूय उतरां आमकां वेगळीं न्हय, ओ केन्नाच आयकूंक नासलीं असलीं न्हय. आमी जाणा मीठ जेवण तयार जातूच त्या जेवणाक रूच हाडटा. तेच बरोबर मीठ कसल्याय वस्तूक लायतच तें उरता. प्रिजर्वेशन म्हणटा आमी. आदी जेन्ना नुस्तें फ्रीज नासलें तेन्ना मिठाक मारून दवरताले. मांस तोगूंक मिठाक मारून दवरताले. इट वूड प्रिजर्व जाय तो तें उरपाक लागून. पूण तेच बरोबर आमी जाणा मिठाचो एक गूण रूच हाडटा जाल्यार तें इल्लेशें तर सुबेज पडलें कितलेंय बरें तूं रांद तें जेवणाक आमी म्हणटा खारसाण आसा. वो इल्लें उणें पडलें जाल्यार आमी म्हणटा तें अयणी आसा. तितलेंच पडूंक आमचे जे भाव भयणां बरीं रांदपी आसा तीं तांच्या हातान आयिल्लें आसा म्हणटा तितलेंच पडूंक मीठ. दरेकली आमी इगोर्ज मातयेन अशींच फावो तो दिल्लो वावर आमी पवित्र सभेन करूंक गरज. इल्लेशें सुबेज केलें आमचें नांव जोडूंक आनी सगल्यांतून मेतेर जालें जाल्यार कांय फावटी आमी म्हणटा जेवण जे भाशेन खारसाण हाडली ते भाशेन आख्खें सगळेंच सुबेज पळय सगळेंच पिड्यार करून उडयता. वो जें कितें आमी दिवंक जाय आसलें पवित्र सभेक तें आमी दिना तेन्ना कितें तरी उणें पडटा, अयणी करून उडयता. दर एकल्याचेर आमचेर आसा खारसाण हाडची, अयणी करचें वो तितलेंच मीठ घालून जेवण बरे भाशेन रांदचें. तेच भाशेन आमचो एक एकल्याचो वावर पवित्र सभेंत तितलोच जावंक जाय. देवान दिल्लें तितलेंच हांव देवाक आनी पवित्र सभेक परत दिता. तेच बरोबर उजवाडाची खबर करून आमी जाणा काळोखांत उजवाड वाट दाखयता. आदळून पडना जावंक उजवाड आमकां आदार करता. उजवाड वस्तूचें मोल आमकां दाखयता. काळखांत कसलीय वस्त ती जावं एकूच सारकी, पूण उजवाड येतच खंयचे वस्तूक कितलें मोल आसा तें उजवाड दाखयता. तेच बरोबर उजवाड वाड जावंक आदार करता. आमी जाणा झाडां सुर्याच्या उजवाडाक वाडटा म्हणटच उजवाड वाड जावंक. आयज जेजू प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हणटा तेन्ना आमच्या करण्या वरवीं बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड दाखयात म्हणटा. न्हय दुसऱ्यांक दाखोवंक, न्हय दुसऱ्यांक म्हजे गूण आसा ताजे वरवीं हांव व्हडपण जोडूंक, पूण बापाक वाखाणचे खातीर आमच्या गुणा वरवीं हें करूंक जेजू आमचे लागीं मागता. प्रितुमेचें मीठ संवसाराचो उजवाड जावंक वावुरलें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणां तुवें आमकां दिला तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हशें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. बाबा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो रे आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा थारोवन मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सडवंडारा आमची चळवळ कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उडास करता आनी अजविताचो उंडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा बडीची काकुलत कर. क्रीत भाशेन आमी उगडास करता. हेलेना ती मेलो तिच्या आत्म्याची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो आशिर्वाद शरम
तुमेलो आचेर घाल आपलो वाडदीस समरमतना आनी हेर दिसली आपलो वाडदीस समरमता तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यान दम दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजूचोच उजवाड घेवन दुसऱ्यांक आमी उजवाड जावं ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेच परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक पोकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे पोरमणे चलोवंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूक कर. गायनाचो अंक L10. आमचो देव स्वा, ओतम्या